मोगाच्यानो तुम्ही इंग्लिशांत सिन्सियर म्हणलो वर्ड आयकला. सिन्सियर, टेल सिन्सियरली, बी सिन्सियर म्हणून टिचरांनी आवय बापायनी सांगले, इगर्जेन पाद्र्यापांनी सांगले ते आमी आयकलां. सिन्सियर हाचो मूळ उगम कसो जाल्लो तुमकां आतां सांगता. बारी इंट्रस्टिंग. रोमांत शिल्पशास्त्रांत ते प्रवीण, द बिग स्कल्प्टर्स लायक मायकलांजेलो, लियोनार्डो दा विंची अशे जायते स्कल्प्टर आसले. आनी ह्या शिल्पी लागीं थोडे स्टुडंट आसताले. हे स्टुडंट शिकून शिकून बऱ्यो मुर्ती मार्बलाच्यो इमाजी कांतयताले. पूण एके फावटी कितें जातालें, आखरेच्या घडये कांतयतना आनी सुतो आनी त्या हातूंत हातोडीन मारतना ल्हानसो खानाचो कुडको जडटालो. ल्हानसो खानाचो नंतर नाकाचो कुडको जडटालो. अरे सायबा, इतले म्हयन्यांनी कांतयल्ली, इतलो सांबाळ दिला त्या भुरग्याक आनी इतल्या मोलाचें तें मार्बल कशें उडोवचें. तांणी एक प्लॅन केलें ऑफ चिटींग, डोंगी करचें. मार्बला बरीच एक पेस्ट तयार केलो. त्या पेस्टाक चेरा म्हणटात. एका तराचे मॅन म्हूण येत चेरा. तांणी त्या नाकाक कुडको गेल्ल्या कडेन ते चेरा कुडसिले. खानाक एक केपटी गेल्ल्या कडेन ते चेरा कुडसून खाण ताजे म्हणल्या बरी आसा केलो. रोमाकारांनी ते खाण गेलें. पूण रोमाकारांनी तुमी जाणात तांच्यो मार्बलाच्यो इमाजी मस्त बडी तांच्या बायल्या वर्थांत आसतात. स्विमींग पूल आनी ते झाडांचें वर्थ. गिमांत वत येताना नाकाचो कुडको करगोवन गेलो, कानाचो कुडको करगोवन गेलो. अरे आमकां चिटींग केलां. आनी तांणी सेनेट आपयलें. सेनेटांत निर्णय केलो, हर एक इमाज आमी मोला काडूनचे पयलें आमी वतान दवरता. कांय कोड नासल्यार ताका तें मॅन वॅक्स चेरा ना म्हूण मोर मारता. चेरा ना म्हणलें तें इंग्लिशांत, लॅटा भाशेंत सिने चेरा. सिने म्हळ्यार विदावट, चेरा म्हळ्यार वॅक्स. खंयची पळय इमाज कंप्लीट मार्बलाची कुडके अंट करून बसयनातली ताजेर सिने चेरा म्हणलें सील मारताले. सिने चेरा जालें तें सिंचेरा जालें. तर सिंचेरा म्हळ्यार म्हजें तें कसलेंच दगलबाजी ना, बायलें कितेंच नाटणें नाटक ना. हांव सिन्सियर. सिने चेरा. नो आउटसायड मटेरियल विदीन मी. थँक यू.